मांद्रे पालया हेल्थ सेंटर बांदून सुद्धा लोकांक भलायकेची सेवा मेळना। हेल्थ सेंटर बांदून कितलींशींच वर्सां जालीं, मात सरकारी अनास्थेक लागून हेल्थ सेंटर बंद पडलां। गांवांत कोणाक दुयेंस जाल्यार हरमला धांवचें पडटा। पोलियोचो डोस सुद्धा दितात कोणाचें घर भाड्यान घेवन। सरकारी बिल्डींग आसून लोकांचे हाल। पंचायतीक लोकांनी विनवण्यो करून जाल्यो, तांकांय वेळ ना। आतांचो मुख्यमंत्री पयलीं भलायकी खातें सांबाळटालो। प्रस्न ताच्याय कानार घालून जालो, पूण हेल्थ सेंटराची भलायकी सुदारना। लाखांनी कोड्डून बांदिल्ली ही पालयेची हेल्थ सेंटराची बिल्डींग 12 वर्सां जालीं हेल्थ सेंटर बंद पडलां। गांवांत कोणाकय दुयेंस जाल्यार दुसऱ्या गांवांत वचचें पडटा। गव्हर्मेंटान हेचेर कांयच एक्शन घेतलें। खर्च भरपूर केला ह्या हेल्थ सेंटराक। थोडी वर्सां चल्ला आनी हेल्थ सेंटर आतां बंद आहा। गव्हर्मेंटान लक्ष दिवंक ना। तेच्या भायर आमची पंचायतय कांय करिना। पंचायतीचे मेंबर एक कामां करूंक पळयना, सगळे कसलीय कामां पंचायत कितेंय करना। थळाव्या पंचाक लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक वेळ ना। आयज सुद्दां तांकां इन्फॉर्म केला, फोनार फोन मारल्या, पूण ते सांगता की आमकां टायम ना येवपाक, आमी बिजी आहा म्हणून सांगता। वॉर्ड मेंबर घरा आहा, पूण ताका हांगा येवपाक टायम ना। इवन गांवांत आमचे पोलियो दीस आसता पळय, तो लोकांचे कोणाचे घर ते रेंटाक घेता आनी थंय पोलियो घालता। गांवांत कोणाकय बारीक दुयेंस जाल्यार पसून उपचारा खातीर दुसऱ्या गांवांत वचचें पडटा। कितें जालें जाल्यार तांकां खंय तरी पयस म्हणजे हरमला वयचें पडटा आनी हरमला ते आठवड्यानसून 2दाच आसता। तेन्ना आमचें सेंटर आमकां जाय। 14 वर्सां जालीं अजून डॉक्टर काय कोण बघिना। आम्ही हरमला धांवतो आणि खंय धांवतो, पेडण्या धांवतो। काही करून तुम्ही मेहरबानी करा आमचेर आणि आम्ही तुमकां हात जोडतो। तर हांगसर डॉक्टर येवंक जायो। थळावो लोकप्रतिनिधी मुख्यमंत्री पार्सेकारान भलायकी खातें सांबाळ्ळें, मात पालयाच्या हेल्थ सेंटराचो प्रश्न तडीक लागना। जेन्ना हेल्थ मिनिस्टर आमचो पार्सेकर सर आसलो तेन्ना सुद्दां आमी हो विशय पंचायतीक घातलो की बेगीतल्या बेगीन हेल्थ सेंटर ऑलरेडी आहा ते स्ट्रक्चर तेचे रिनोवेट करपाचें आनी बेगीतल्या बेगीन एक आमकां डॉक्टर रेगुलर जायना जाल्यार एक अल्टरनेट डेज तरी हांगा दिवपाचो। पालये उदरगत समितीच्या वांगड्यांनी हेल्थ सेंटराच्या भायर वाडिल्लीं झाडां नितळ केली। पंचायतीक पडिल्लें ना। आतां मुख्यमंत्र्यान तरी गांवच्या लोकांक हेल्थ सेंटर सुरू करून दिवचें म्हूण लोक आशेन रावल्यात। प्रुडंटा खातीर कल्पेश नायक। लोकांचें असोसिएशन करून रेंट कार धंदो सुरू करपाक मजत करपाचे सरकाराचे येवजणेक बाणावलेचो आमदार कायतो सिल्वान विरोध केला। अशें केलें जाल्यार स्वता टॅक्सी घेवन धंदो करपी लोकांक लुकसाण जातलें अशें कायतो म्हणटा। उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांनी एकठांय येवन सरकाराचे येवजणेक विरोध करचो म्हूण कायतोन मागलां। गरीब टॅक्सीवाल्यांकय सरकारान पळोवंक जाय म्हूण कायतो म्हणटा। ह्या विशयाचेर खंय तो सरकारा कडेन उलयतलो। गव्हर्मेंटान डिसायड केल्लो म्हणजे टॅक्सी ट्रान्सपोर्टेशन डिपार्टमेंटान रेंटे कार दिवपाक एज अ असोसिएशन करून 10-12 जाण एकठांय जावन 50 कार दिवपाक असोसिएशन फॉर्म कोताय। तेंकोय आमकां जोगडचें पडटलें। तर पयशे आपलो मनीस असो ग्रूप करतले 5 जाण वा 3 जाण। तर असोसिएशन केलें म्हटल्यार आनी एक टॅक्सीचे बिजनेस स्टार्ट करतले रेंटे कारांचे। तो एक टॅक्सीवाले लोकल आहाय ते इंडिविज्युअल टॅक्सी घेनाय तेंगे फ्युचर कितें? तर दोन्ही ग्रुपाक मागोत हांव सावथाचे एज वेल एज नॉर्थाचे हे दोन्ही टॅक्सीवाल्यांनी एकठांय रावन हें गव्हर्मेंटा कडेन घातचें म्हूण हें असोसिएशन करून 50 कार्सांचे ग्रूप कोताय तो क्वेश्चन। सरकारान गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचे प्रश्न सोडोवपाक वावुरपाक जाय। आदींच टुरिजम कमी जाला आनी अशें झगडत रावले जाल्यार टुरिजम सामकेंच काबार जातलें अशें कायतो उलयलो। हांव ओपोज करता कित्याक टॅक्सीवाले पळय हाय तांकां सद्या बिजनेस मेळना। टॅक्सीवाल्यांक लॉकडावन लागून लास्ट टायम तेमी स्ट्रायक केल्ले आनी मदीं परवरी बंद केल्ले। टुरिजम काबार जाता। तर आमी हिंगा झगडोंकूच उरले आनी ट्युरिस्ट आहाय ते मागीर लॉकडावन लागून दुसरे फावटी मूव जातात। सो कोणाय सोल्युशन आमी टॅक्सीवाल्यांक सगळें काडचें आनीक बरे भाशेन टॅक्सी आहाय त्यो चलोवच्यो तांकां एटलिस्ट बिजनेस तो मेळटले। ग्रूप करून आनी कोणाक चिंतलां बरें टॅक्सीवाल्यांनी मागोता ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरा कडेन एज वेल एज द मिनिस्टरा कडेन आमगे बारीक टॅक्सीवाले आहाय तांकां सांबाळचें। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। घेवया एक विराम।